आयज आमी हरमल गांवांत आहा देव रवळनाथाक पांया पडून नाल दवरून आमी आयज हरमल गांवांत सुरवात केल्ली आहा डोर टू डोर प्रचाराची। खरेंच बरें दिसता आयज की हांगासर जितके जमलेले जाल्यार मेजॉरिटीन सगळे हरमल गांवचे आमचे कार्यकर्ते जावं वेल विशर्स सपोर्टर्स हांगासर येयलेले आसात आनी हेचेर दिसता की हरमल गांवाचो फूल सपोर्ट आमकां मोग पक्षाक आयज आहा। तुम्ही आयज काल वाचता आसतले जे न्यूज पेपरार येता रुमर्स जातात की एका ऑफरी चालू आहात। म्हाका दिसता खंय तरी बीजेपी सरकार ह्यो खंय तरी वीक जाल्लो आहा आनी तांकां कळोन चुकला की सगळे कडेन वचत थंय ते डॅमेज जायत आहात आनी आमचे कार्य आनी आमचे काम पळोवन आनी कितकेशेच कार्यकर्ते आमकां आनी बरे बरे लोक आमकां जॉयन जातात आयज ते पळोवन खंय तरी ते भियाल्यात। ताका लागून खुबशे ऑफर्स ते प्रत्येक कॅन्डिडेट जावं लिडर जावं करीत आहात आनी कितलेशेच कॅन्डिडेटांक इतर पक्षांतल्यान आमच्याय पक्षांतल्यान ऑफरी करून उखलपाचो प्रयत्न करता पूण म्हाका दिसता खंय तरी ते असफल जातले कशें दिसता कित्याक आयज कॅन्डिडेट हो लिडरांक उखल्ले म्हणून आम जनता गोंयची तांकां विसरूंक शकना तेंच्यांनी कितें कितें केलां ते गेल्या 5 वर्सांक जे लोकांचेर अत्याचार जाला अन्याय जाला कोविडा टायमाचेर जे तेंच्यांनी केलां ते केन्नाच लोक विसरचे ना। लोक सारखे त्रासान असलेले तेन्ना हे सरकारान तेंचेर कांयच हे करूंक ना। परत बारीक बारीक जे धंदे करतले व्यवसाय पोट भरतले डेली वेजीस तेंचेर 2 वर्सां अन्याय जाला तांकां तेंच्यांनी सबसिडी जावं स्कीम्स जावं कांय दिवंक ना। आयज आमी आसा हरमल गांवांत आनी रवळनाथ देवस्थानाच्या प्रांगणात आज देवाचे आमी आशीर्वाद घेवन आमी घर घर चलो आमचे जे अभियान सुरू केल्लेले आसा। तुमकां खबर आसा येता त्या 22 आज बीजेपी सरकार म्हणटा की 22 हेंकां 22 हेंकां 40 इले कमी आसात कित्याक हेंकां चोरपाक जाय आनीक ताका लागून म्हाका दिसता हेंकां 40 सोडून घाल हेंकां म्हाका दिसता सिंगल डिजिटान येवपाची अशी हेंची सद्या परिस्थिती जाल्ली आहा। ताका लागून हे बाकीच्या जे आमचे बाकीचे पक्ष आहात तितूंतले हे एकठांय पळोवपाक सुरवात केलेली आसा। मांद्याच्या जनतेक विनंती करता की एक स्वच्छ चारित्वान उमेदवार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान तुमच्या फुडें दवरलेलो आहात ताचें नांव अजित दारोलकर। आमी तुमकां ह्या देवाच्या फुड्यांत गॅरंटी दिता की स्वच्छ सरकार एक स्वच्छ चारित्र्याचो आमदार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष दिता। आयज आमी सगळे जाण हांगासर सामके ऐतिहासीक जाग्याचेर रवळनाथचे रवळनाथ देव कितले वर्सां जाली लोकांची भावना श्रद्धा ह्या देवळासून जोडलेली आसा। हांव जीत भाईचे स्वागत हांगासर करता आमच्या रवळनाथ देवळा कडेन हांगासरलो देवळाड्याचो रहिवासी म्हणून। म्हाका इतलें सांगपाचें आहा की आतां आमी सगळे जितले कॅन्डिडेट आमच्या मांद्र्यान उत्पन्न जाले तांकां सगळ्यांक आमी चान्स दिलो। ह्या येता त्या इलेक्शनाक आमी जीत भाईक चान्स दिवया तेंच्या कडल्यान प्रगती कशी आमच्या मांद्र्याची करपाची तांकां आमी हे दिवया तेंचो सपोर्ट दिवया तांकां आयडिया दिवया नवीन किती ते आपूण मांद्रे मतदारसंघाक आनी फुडें व्हरतले अशी हांव आशा करता। त्याच बरोबर हांगासर जितकी बायलां म्हणात जितले दादले म्हणाचे आमच्या कडेन उपस्थित आहा तेंच्या सगळ्यां कडेन आमी मागता की आमी हे आतां 2-3 म्हयने उरल्यात इलेक्शनाक ह्या 2-3 म्हयने इलेक्शन इतकी आमी हे करया लोकां कडेन पावया की लोकांची जितकी समस्या आहा ती आमी नोंदून घेवया आनी इलेक्शन जातकीर सगळ्यांची एक समस्या आमी कंप्लीट करया तेंची अशी हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमचो सपोर्ट आमकां व्हडलो आसा कारण तुमच्या सपोर्टा शिवाय आमी खंयसरच कितें करूं शकना। रामनाथ पवार एससी समाजाचो मांद्रे मतदारसंघाचो अध्यक्ष जीत भाईन म्हाका एका मताचेर निवडलेलो आहा। तर आज जो काय आमच्या हरमल गांवांत आज जीत भाईन जो काय देवाक नारळ दवरून आज MG पक्षाचो जो फुडारकार घेतलेलो आहा त्या फुडारकाराक आज पूर्णपणान आमी मांद्रे मतदारसंघाचे जे जनता आहा तेंच्यांनी आपणाचो भायलो विशय सोडून आज पूर्णपणान आज जीत भाईक तेंच्यांनी आदार दिवचो। कारण माझ्या SC समाजाकय सांगता आनी जनरलाकय सांगता की आजी पासून आमी जे काय वावरल्या ते सगळे फुकट गेल्ले आसा आणि ते फुकट घालवचो ना ही त्यांनी पूर्णपणान देवा कडेन आश्वासन दिल्लें आहा आनी तें आश्वासन आमच्या समाजाच्या पर्यंत हांव पावयतलो। कारण माझ्या SC समाजान सुद्धा जे भुरगे आज शिकलेले आहात आणि ते सुद्धा भायर आहात वचान सुद्धा पळयले प्रत्येक आमदारा कडेन न्हू मंत्र्या कडेन तेंची स्वाग धवी घातलेली आहा पण त्यांच्या कडेन ते काम साध्य जायना कित्याक आमच्या कडेन त्यांच्या बोल्सान घालपाक तितको पयसो ना आणि पैसो नसल्या कारणान माझो समाज जो आहा तो अजून पासून मागासवर्गीय आहा। पण म्हाका मागासवर्गीय रावल्लो समाज हो मातसो तरी फुडें वचूंक जावो
आज जनरल जसो आहा तशा बरोबर वचूंक जाय आनी ते जितान म्हाका पूर्ण आश्वासन दिल्लें आसा की आपण निवडलो तरी तुमच्या फाटसूनच आसा पण त्याच्या पयलीं तेणीन जे कार्य आज धारगळ पर्यंत जे केल्ले आहा किंवा विनोड्या पर्यंत ते केरी तेरेखोल पर्यंत जे काय कार्य केल्ले आहात ते मोठे मोलाचे केल्ले आहात